भाजपा सरकारान पेडणेकारांकडे जायते खेपे फटिंगपणां केल्यात. ह्या फुडें ती चलची नात. आमी सनदशीर मार्गान आमच्यो हरकती दिल्यात. सरकारा कडेन आतां आनीक दुसरो पर्यायच ना. पेडण्या झोनिंग प्लॅन कसोच चालीक लावपाक मेळचो ना. पेडणे तालुका नागरीक समितीन टीसीपीक हरकती नोंदीत शिटकावणीच दिल्या. ही तीच समिती जिणे सगळ्यात पयलीं पेडण्या विरोधाचे रणशिंग वाजयले. टीसीपी म्हटल्यार टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग डेव्हलपमेंटात चीफ टावन प्लॅनराक पेडणे तालुका नागरीक समितीन पेडणे झोनिंग प्लॅनाच्या बाबतीत हरकती नोंदयल्यो. हरकती दिले उपरांत समिती मिडिया कडेन उलयली. भाजपा सरकारान आयजवेर फकत फटिंगपणांच केल्यात. ह्या फुडें ती चलची नात. आमी कायदेशीर मार्गान वयतले. समितीन सरकाराक शिटकावणी दिल्या. ऐकात एक्टिव्हिस्ट ॲडव्होकेट सदानंद वांयगणकाराक. आयज आमी येयले हांगासर ऑब्जेक्शन्स फायल करपाक आनी सादारण 2569 ऑब्जेक्शन्स फायल केले. हेतूंतली 240 आसा ही पर्सनल ऑब्जेक्शन्स आसा इंडिविज्युअल आनी बाकीची सगळी आसा की पब्लिकांनी ऑल टुगेदर जो झोनिंग प्लान आसा ड्राफ्ट झोनिंग प्लान ताका केल्लेले ऑपोज आसा आनी ऑब्जेक्शन आसा आनी आमी म्हटलां तेतून तो स्क्रॅप करपाक जाय. टील डेट 17 ऑगस्ट पासून हो सरकार आमकां एक फटिंगपणां पेडणेकारां वांगडा करीत आसा की 17 ऑगस्टाक सांगलेले आनी नोटिफिकेशन सांगलेलें की हो प्लान अवेलेबल आसतलो लोकांक म्हणून. पूण तो प्लॅन लोकांक केन्नाच अवेलेबल दवरूंक ना. 3 दीस वेबसायटार रावलो आनी 1.5 दीस पेडणे टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग ऑफिसान उरलो. त्याच्या उपरांत जेन्ना 28 सप्टेंबराच्यान जेन्ना 15 दीस उरलेले तेन्नाच्यान एक्टिविटी सुरू केली आनी पेडण्यान जागृती जाली. तेन्नाच्यान गव्हर्मेंटान दुसऱ्या दिसा सांगपाक स्टार्ट केलें की लोक सगळ्या पंचायतींनी हो प्लान पावतलो म्हणून. त्याच्या उपरांत आनीक थोडो मुवमेंट जालो. सरकारान सांगलें 1 म्हयनो आपूण हेचो टायम एक्सटेंड करता म्हणून. त्याच्या उपरांत ते टायम एक्सटेंड करपाचें नोटिफिकेशन येवंक ना. त्याच्या उपरांत सरकारान सांगलें की आमी हो अबेन्सान दवरता. त्याच्या फुडें वचून सांगलें की 2 दीस पयलीं सांगलें सरकारान की हो प्लान आमी आतां इट इज एज इफ नॉट एक्झिस्टींग असली कितें तरी भाशा उलयली पूण स्क्रॅप म्हणूंक ना. म्हणून आमकां ह्या सरकारचेर खंयचोच विश्वास ना. कित्याक ह्या सरकारान आमकां 3-4 फावटी ह्याच केसीन फटयल्ले आसात आनी आनीक हेंच्या वांगडा फटोवपाचें जावंक जायना आनी तांकांय कितें उरोंक ना. टू रीच टू द कन्क्लुजन एक एंड पावपाक जाय म्हणजे लॉजिकल एंड अशें दिसपाक जाय. ह्या खातीर आमी सगळ्यांनी पेडणेकारांनी ठरयलें की आमी आमची ऑब्जेक्शनां जो वॅलीड टायम आसा आयचो दीस आसा 16 ऑगस्ट 2023 ह्या दिसा आमी ऑब्जेक्शन फायल करपाचें ठरयलें. सो दॅट सरकारान आतां कितेंय केलें जाल्यार हो प्लान ताका स्क्रॅप करचोच पडटलो. हांव ॲडव्होकेट वांयगणकाराक सराक सांगूंक शकता की पेडणे भायल्यान सपोर्ट केल्लो. पेडणे गोंया भायर ना. पेडणे गोंयकारांचेर मोदी हा आनी पेडणे गोंयकाराचो भाग. ह्या तरेन हांव येयला ताका सपोर्ट करपाक. तोहेच तेणी आमकां सपोर्ट केल्लो. टायगर रिजर्व घेवन आमी हितून अवेरनेस करपाक गेल्लो. थिंगा सोटे एक उलो मारलेलो. तो उलो अख्ख्या गोंयान पावलो. तो हायकोर्टान हें घेतलो सोमोटे घेतलो आनी आयज ते निर्णय दिलो गोवा फावंडेशनाक. तेजेर अबकारी तोच आयज हांव येयला जें तर पेडणेकाराक पेडणेन तर हो झोनींग इश्यू बंद जायना आनी केलो तेणें बंद. पूण हो नी नोटिफाय हो गॅझेटीर येवन नी नोटिफाय जावंक जाय. तेन्ना तें सारकें म्हणपाचें ना आनी टोटल स्क्रॅप करपाचो. 2 दीस पयलीं टीसीपी मिनिस्टर आनी सीएमान सांगलें की हो प्लॅन अस्तित्वात ना म्हणून. तरी आसून ज्या ज्या वेळाचेर आमच्यो मिटिंगी आमी चालू दवरले आनी आमकां हे फलीत मेळ्ळें की 2000च्या वयर आमकां लोकांनी सायनी दिल्यो. एकूच सांगूंक सोदता की सरकारान जें कितें चलयलां तें सारकें न्ही. एक नाटक तयार केलें. नाटकाची जागो तयार केलो आनी नाटक ज्या जाग्यार जाता ते लोकांक खबरूच ना की नाटक आसा म्हणून हे नाटक सगळें कॅन्सल जालें लोकांच्या डिमांडा खातीर. सो ह्यान फुडें शिटकावणी सरकाराक की पेडण्याचो आराखडो जर करतले सबंद तालुक्याचो सगळ्या लोकांक सगळ्या पंचायतीक धरूनच करचें पडटलें. नाजाल्यार ते जावपाक दिवचें ना. 27 ऑगस्टाक खरी म्हणजे पयली वाचा फुटल्या. प्रेसाच्या समोर आमी येवन उलयल्ले आनी त्याच्या नंतर म्हयन्या उपरांत सादारण पेडणे नागरीक समिती हो विशय सारको लावन घेवन फुडें गेली आनी तेंच्यांनी हेची बऱ्यापैकी जागृती केली. आनी खऱ्या अर्थान जर कितें जालें जाल्यार लोक जेन्ना रस्त्यार येयले तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतल्या नंतर आनी तेंचे बरोबर पेडण्याच्या भायले सुद्दां काही जे जागरूक लोक आसात ते येवन आमकां थंय समर्थन दिलें. आनी तेच्या नंतर पळयता जाल्यार वेगवेगळ्या हेचेर सरकारान आपले निर्णय घेत गेलो आनी काल अशें म्हटलें की आमी तो प्रपोज झोनिंग प्लॅन हो आमी थांबयला अशें म्हटलें. कळ्ळें न्हू. सीज म्हटला तो. पण तरी सुद्दां जें काम आमी सुरू केल्लें अवेरनेस करपाचें आनी तें अवेरनेस करीत आसतना
कशें आसता की तूं सजेशन्स आनी ऑब्जेक्शन्स ती फायल करपाक जाय आसली. ती आमी ह्या सगळ्या कार्यकारान आमी ती जी कितें ऑब्जेक्शन्स आसली सजेशन्स आसली ती आमी मांडली आनी आयज पूर्ण पेडणे तालुक्यांतले जे जागरूक नागरीक आसात आमचे भितर 2 झडपीज आसात सतीश शेडगांवकर रंगनाथ कळशाकर अनेक वेगवेगळ्या पक्षांचे पदाधिकारी आहात थंयसरले जागरूक समाजसेवक आसात आज येवन आमी ती DCP ऑफिसान आमी ती सबमीट केल्ली आसा. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.